वाड्यांतल्या एका घरा हांव पावलो रे काजारा माटू वाटलो तो हार बार पुरा वचून दिलो रे गुरुकारा आमचो गुरकार सदांय नाता सोऱ्यान जाय जाल्लो सर्वांकी आमच्या वाड्यांतल्या फेस्ता परबे मोरना गुरकाराचीच बोलायकी आमच्या वाड्यांतल्या एका घरा हांव पावलो रे काजारा माटू वाटलो तो हार बार पुरा वचून दिलो रे गुरुकारा जेवण आसले रे पोरता कोणाचे मास वाटले रे दुकुलाचे जेवण आसले रे पोरता कोणाचे मास वाटले रे दुकुलाचे तोड हातान दिलो ग्लास ग्लासान दिलो कांट्री दिलो सोडा पियो मात्र बाकी कितला राहिलो आमचो गुरकाराम मागो बोलायकी गाडा आणि चढा संसार बुरा म्हणा कोणी नवऱ्याच्या बापान नाही वगळल्या बाबान नाही मागीर कोण म्हणून ते त्या भूमी वैकुंठातल्या विंग्या गावाने येऊच्या बाबान आणि आमच्या आई बाबान आज वकाल आणि नवरो काजूक बिया गेला बरी सांगता बघल्यांत कित्याक कागजांनी किती खाऊन घे विस्की आणि बियर पिवून घे नो बघा वाढोंकू आणि जोडोंकू संसार बरोंकू नो आम तोनी विचार सांगचे म्हळ्यार तो एक बरो भुरगो बाय बरो भुरगो पयले इल्लो उपरायली करतालो तो वणींत रावन सगळो एकदान सबार आनी पळयला 2-3 फावटी जैला गेला म्हणून आयकला काय वडना तें काय वळना आच्या उपरांत बऱ्या बुद्धीन चलतलो म्हणून बरोच म्हाकाच उगले विचार सांगचे जाल्यार ताचें नांव जिट्टा बाय बरें भुरगें तें धाकटें आसतना पुला व्हरून आमगेर येतालें तें देशांतलें कशी वाडा वळायली म्हूण देव गेलो जाणा आतां येद्या वाट्यान जालां एक फावटी हांवें फुलांची नाचलाक आमची फुलांची झाडां चुमटून गेल्लें तातूंतलें हट्टी चेडून तें काय आवडना भुरग्यापणार कोणी तशेंच आतां एकदम सारें गांवांनी देव ह्या बागी गड्याचेर ताचे आशिर्वादां वचून दी आनी आंतोनीचें अक्षर सुरू जाता ये तावन जिट्टाचें अक्षर सुरू जाता झड्ड तावन ये तावन झड्ड म्हणसर 26 अक्षर आसले बरे हांकां 26 भुरगीं जावन हांचे पुताम वाडोवन दी आनी सोडून दी म्हणून म्हजें मागणें आयच्या जेवणाक मारल्या माद्री गेल्या दुगोरल्यान म्हयन्या आदी बारा पुडबडीत पुराण हाडलें वणी म्हणटा जेवणाच्या वेळार आयच्या दुकराच्या नाच केरळाच्या रब्बाला बरें वण आमकां चलता तें आमकां चलता रब्बारा बदला तांबडें जाल्लें तर आमकां साबण जाते शितान कितें मेळ्ळी आनी कितें जाल्ली बकर मेळाचें आसलें रेशनाचो तांदूळ तो आमकां चलता तें आमकां चलता शाराक 2 कोडे मीठ चड जालें मिठा बदला हिंदाचें मीठ घाल्लें जाय आसलें पूण विशेश कितें म्हळ्यार सरांत म्हाका आंब्याची पार मेळ्ळी वडना बरें जालें ती पार म्हाका मेळ्ळ्या हांवें काडली आनी कोट्याच्या बसून पुसको करून घाली नांतर मटान गेला तो विशेष जातो आय वो तो तुमचेर बसलो कोणी सांगता गुरुदारामाची बोलाय की ताच्या बायलेच्या घागऱ्या प्रास लांब जाल्ली काही सॉरी आय एम स्टॉपिंग नो मोर स्पीकिंग कितें जावं
हे काही इतलेच पहिल्या यजमान्यात आणि यजमानीक देव बरे गो देव बरे गो मुरनाळ पिरगजेच्या घरनाळ वाड्यात आज कजने फुटतात आमचे मधलो लोकांगाय चल्यांत कुशाली सगळ्यांक आकर्षित जावन असलेल्या तरणाट्या युवकाक आंध्रजाक देवान आपयलो आणि तो देवाधीन जालो म्हणजे देवान ताका ताच्या सेवेक आपयलो आणि सत्य करून गेलोच भारी बरो भुरगो तो इस्कॉलान शिकताना रजेन तो चेडवान सांगता काच्चे पाडीन तो इल्लें भोंवतालो म्हणून आयकलां हांवें तेंची पेटातावन पाटी येताना एक दीस सांजेर म्हज्या दुयेची पांती ओडल्याक सत्सरीत 2 वाजयल्यान पुन्हा आज देवाच्या सेवेक तो भायर सरला आज शनिगिरी गेलो होतो सॉरी आज सेमिनरी गेलो होतो आपूण जो पाद्री जाल्लो बोली जाता तितले वेगळी विगार दिश्ट काढदी हाल आणि पाप साहेबी जावन दी म्हणून देवा लागी हांव मागता पाद्री बाबा भियेनाका तुका आमचे बोली निर्येल्या अर्ध्यांक कडक इस्त्री वडची अस्त्री ना म्हणून कर्जा नाका अस्त्रे बदलाक तुका चेतक स्कूटर आसा आका स्टिरियो आसा आमच्या लागीं नातल्यान तुजे लागीं मस्त आसा शिवाय तूं उठल्या बसल्याक पाप साहेबाची बसावा इंग्लंडांच्या दिताय भुरग्यांक चिक्की दिल्ले बरे शाबास बकरी बाबा शाबास बारी बरी वाट दिवन बरी ताजार जाल्ले आमचे गाल चट्ट जाल्ले बरे तुजे जावचे नाका जायते आपली आईच्या गालार कोणी पाद्रे जावन मुखार सरल बरे तूं म्हणी आज मुखार सरून देवाच्या सेवेक वावरून गेल्याक तुका जावन होगळे देवाच्या सेवेंत वावरून बैसरल्याक तुवें मान मानसून येवन उरल्या तुझ्या बाळांक एक मेल मागतोय जाय जेवण जावन आसा म्हजें मागणें तुजे खातीर सदां काय हांव मागतो चियर्स Audi,
तुम्ही तुझी वय झाल्यावर मुझे वयलो ग्लास निघा दुखेता गुजरा तुमच्या वक्ता कोणी मला गुरुकारांना एक पेग मारून होतून दिलो आज आमच्या मरणात दुर्गाजनका घर मारवाड्याच्या मरणाची चिमणी पुक्की झाली आमच्या वाड्यातलं चॉकलेट पडू आलं 0 बल्ब भरलं गेलं आज या मरणाच्या परमात्मा दुवांचं कोण होते कोणाला पगार भेटलं झाल्यावर विनाशाची खंत मस्त हारू जाते बाळा विनाशा बियाणाचा मनाला कितलं वंत उदार न केलं गे तिथलं आम्ही गेलो त्याच्या बाजूला थोडक्या केलं मी येतो ती किती तुझ्या मोगाची बाहेर जाऊन दिली तशीच आमची त्यांची जाऊन दिले किती मरण मात्र फर्स्ट क्लास आहे विहार घरगण्या रडलं साधी तर पेटेकच पडून दुकानाला झालं पिल्लच पाऊस बिडबिडतालं दोच्या सांबेत झोंटत आणि रडला असतालं आज वरची ती 2 दिवसा आधी मिळली झाल्यावर आटीच्या वाड्यांत मरण दोन्हीवर येते पूर्ण वळ्यान पुदार म्हटलं आणि मरण ओन रजा बघले काय होत म्हणते बाळा येणारा बियाणारा तुझ्या वाढल्या दोघांची कंत तुझा नका ती मुजेर झोप कोणी घर पगार नाही टाकल्या पुढे का तुझ्या दोघांच्या जीवित मन करून मिळेल आता मरणाच्या आत्म्याग शांती मिळच्या खातीर 5 आमचे बापा 5 नामांवर आणि 5 नगागे पडांग वे जागागे देखून काय आनंद बापा मिळाल बरो आनंद बापा आणि पुत्रा आणि बरे समजा आनंद